100 ml प्लांट एट सळावली आणि ताचे स्टोर जो आसा 20,000 क्युबिक मीटर टाकी ती आमी मळकर्णे ह्या भागात कांय जाचेर बसयल्ली आसा आणि थंयच्यान जे उदक आमी फिल्टर करता ते त्या टाकीक येवन तालच्यान पडपाक लागले खंय करता शिरवय येवन पडपाक लागले सलावली नामार वयर आमी सगळे फिल्टर करता आणि थंयच्यान 10 किलोमिटराचेर हांगा उदक हाडून थंयच्यान आमी सबंद आतां सावथ गोवा जो आसा तातूंत आमी फुडल्या 20 दिसांक आमी पावोवपाचो प्रयत्न आसता. हाचो इनॉग्रेशन सेरेमनी आमी मडगांव दवरल्या 22 तारखेर सांजची 5 वरांचेर इन द प्रेझन्स ऑफ ऑनरेबल रक्षा मंत्री ऑफ भारत सरकार and Chief Minister of Goa along with all ministers and MLAs from those who comes under this zone. He pipeline asa the 1400 mm dia till 300 mm dia कशी asa म्हणजे 1400 is the highest जयकाची आणि 300 is the lowest. रोडाचे काम चालू आसा आणि ते आमचो मनोदय आसा की आमी 2017 मार्च पर्यंत हे सगळे रिजर्वायर कंप्लीट करतले. सरकार ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी जे लोकांक उतार दिल्ले की जयका प्रोजेक्ट कंप्लीट करून ताचो आमी 100 ml उदक लोकां पर्यंत पावयतले ते आमी पूर्णत्वाक आयिल्ले आसा. 50% we have reduced. Now it is 20% to 25%. We have increased the revenue by almost 30%. Overall revenue, what we have increased is 30%. In our OPA, we got 140 ml water daily. आज tsunami क्या लेवलाचेर आसा. We are pumping, which we supply water to Shiroda, water to Prior, water to Ponda, water to Madkai, then full Tiswadi. हे सगळे आमकां थंयच्यानच.